हांव रमेश गाडी आमचे साळगांवचे वर्सुकी होमखंड आतां सोंपिल्लें आसा। हे होमखंड आमकां साळगांवच्या लोकांक खूबच इम्पॉर्टंट आसा, खूबच म्हत्वाचें आसा। हे आमचे सगळ्या धर्माचे जातीचो एकवट राखपी अशें आसा। ह्या होमखंडान वयता आसतना कसलें पद राखचें पडना, कसले नियम ना। कोणी हांगासून होमखंडान धांवपाचें फक्त एक श्रद्धाच आसूंक जाय ह्या गांवच्या देवांचेर, ह्या गांवच्या सच्च्या आमच्या वर्सुकी सणाचेर। हे अंदूचें होमखंड एकदम बरे तरेन पार पडलें, कसलेच कांय प्रॉब्लेम जायनासतना हें अशेंच वर्सान वर्सां पार पडचें आनी सगळ्यांचो तेंको मेळचो अशेंच आमी सदांच चिंतता। देव बरें करूं। हांव विश्राम गाडी हांव हांगासर 14 वर्सांचो आसतना पासून होमखंडाचें काम करता। आमच्या जाणटे ह्या पयलीं कितलींच वर्सां काम करताले, होमखंड करताले आनी हे बरे रितीन करता। अंदू वर्साचें अंदू बरें हें जालां। आमी धोल घेवन हांगासून शर्मणी देवळान वयता, त्या देवळानसून वडा कडेन वयता वयर शिमिदारीसून वेताळाच्या देवळा कडेन वयता आनी थंयसर होळयेचो नाल्ल जोडटा। मागीर येवन आमी हांगासर उजो घालता। उजो घातल्या उपरांत 10-10:30 पेटोवन लाकडां। मागीर लोक कोणाचे हांगा सोरोप येवन कसलेंय हें पाळी नासतना लोकांक उज्यांतल्यान वचोंक मेळटा। इतलें सांगून हांव म्हाजे 2 शब्द सोंपयता। देव बरें